खूप एक्सिडंट जाता. काल सिओली सुद्दां एक बरो एक्सिडंट जाला. सो एक्शन कितें घेतली हेंचेर काय अशेंच उरतलें? सी एक्शन म्हणटा पळय ती आमी मुख्यमंत्र्याकूय सांगलेलें आहा की कायदो हेचेर हाडपाची गरज आसा. अमेंडमेंट टू द एक्झिस्टींग जे पुलीस एक्ट आहा तेजेर एक जर आमी गोंयचो कायदो म्हणून हाडयतले पण सोरो पिवन गाडी चलयता मेवलो सांपडलो वो एक्सिडंट जालो आनी कोण सोरो पियेला म्हणून कळलें ताका पयलीं एक 2-3 दीस भितर जर न्हू ही गोज डायरेक्टली इन ज्युडिशियल कस्टडी एंड वेन दीस लॉ इज देर इन फोर्स जाल्यार नोबडी वील डेअर ड्रिंक एंड ड्रायव्ह. नोबडी वील ड्रिंक एंड ड्रायव्ह. एवरीबडी वील से लॉ आसा न्ही तो. लॉ ना तसो. तूं दाखय म्हाका खंय आहा तो दाखय. सो हो लॉ हाडपाची गरज आहा. सगळे कंट्रीनी आसा हो. पुलीस तुमी वचून चॅक करा. इवन इन सर्टन कंट्रीज वेन यू आर ड्रंक यू कॅन जस्ट सेंड अ मॅसेज ऑन सर्टन नंबर. एक टोल फ्री नंबर आहा ताका मॅसेज धाडली जाल्यार तुका मनीस येता तुका ड्रायव्ह करून व्हरता. तुजी गाडी सकट म्हणजे तुवें जर गाडी घेतल्या रेंटाक जाल्यार ती ड्रायव्ह तुका घेवन थिंगा वयता. स्ट्रेट ही ड्रॉप्स यू टू युअर हॉटेल ऑर टू युअर डेस्टिनेशन. सो यू ड्रिंक इन गोवा म्हणजे जे ट्युरिस्ट येता ऑर इवन कोणूय आसूं रे जे रेस्टॉरंटान पियेता क्लबान पियेता आनी खंय पियेता आनी उपरांत गाडी चलयता हें रॉंग. हें बंद जावपाची गरज आसा. बिझनस बंद जावंक उपकारना. बिझनस कॅनॉट बी स्टॉप. बिझनस अँड ड्रिंक अँड ड्रायव्ह आर 2 डिफरंट थिंग्स. सो यू हॅव टू अंडरस्टँड. हितून कितक्या लोकांचो पोटाचो प्रश्न आहा तो पळया. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे उलयना. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी इतलेच आसतले. आख्खे गोंयान इतले आसतले. सो जे हे सगल्यो गाडयो आहा एक म्हाजे हिसपान 10,000 ज्यो गाडयो आहा तितून एक 6-7 हजार लोक एम्प्लॉयमेंट जनरेशनाचें काम करता. इट इज अ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. सो हू इज ड्रिंकींग? ड्रिंकींग आर दोज पीपल हू आर टेकिंग दीज व्हेकल्स ऑन रेंट. नॉट एंटायर पर्सेंटेज. 100रांतले 5 पियेता आसतले तितून बदनाम जाता हो धंदो. आनी हेका जर तर करेक्शन करतलो जाल्यार हांवें सांगलां पळय तशें यू आदी कितल्योश्योच अश्यो ड्रंक ड्रायव्हींग एक्सिडंट करून लोक मेले महाराष्ट्रांत. तुमी उगडास करा. आनी असो कायदो हाडलो महाराष्ट्रांत की तूं सोरो पिवन गाडी चलयत जाल्यार आयज पासून तो कायदा तुका भितर यू आर स्ट्रेट गोईंग इन पुलीस लॉकअप नेक्स्ट डे इन ज्युडिशियल लॉकअप. सो असो कायदो करपाची गरज आहा. आनी हो कायदो जालो जाल्यार आमकां गोंयकारांक बरो आनी इंडियन ट्युरिस्ट जे गोंया येता हॉलिडेक तेंकाय बरो. हे तुम्ही गव्हर्नमेंट ऑलरेडी हांवें डिस्कस केला. हे इन्व्हेस्टिगेशन जाता सारकें मागीर इन्व्हेस्टिगेशनाचे प्रश्न हिंगा येत ना न्हू. जेन्ना एक्सिडंट जाता फुडलो मनीस मरता हो थोडे जाण अपाहीज जाता म्हणजे सारके क्रम्पल जावन ते घरान पडटा म्हणजे सारके अपाहीज म्हणटा ताका म्हणजे हँडिकॅप जाता मनीस. कोणाचे स्पायनाचो हें जाता कोणाचे तकलेचो भितर मल्टिपल फ्रॅक्चर्स आनी काम्स फ्रॉम द हॉस्पिटल घरात उरता तो 4-5 वर्सां घरा उरता. कोण लायफाक घरा उरता. अशें आमी कितकेशेच एक्सिडंट पळयले. जेन्ना दुसरो मनीस सोरो पियेता आनी कोण तरी घरा वयता आपले बायलेक घेवन आवयक घेवन भुरग्यांक घेवन स्कुलाक वयता स्कुलाचो येता तेजेर हाडटा आनी कोण गाडी मारता तो पियेल्लो आसता. खंय तरी हेचेर हें बंद जावपाक जाय. ट्युरिस्टाक जेन्ना पावतले वो लोकलाक बसून कोणायकू की गोंयांत पयलीं तुका 2-3 दीस पयले भितर रावचें पडटा. फर्स्ट डे इन पुलीस कस्टडी नेक्स्ट 2 days इन ज्युडिशियल कस्टडी विदावट बेल. हांव उलयतां तें आयक. हें व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. 24 hours इन पुलीस कस्टडी 2 days इन ज्युडिशियल कस्टडी म्हणजे कोलवाले जेलीन विदावट बेल. आनी मागीर तुजी कारवाई जातली म्हणजे आयज तुजेर केस जातली. म्हणजे केस पयलींच जातली पूण मागीर तुजेर तुका बेल वच तूं मागीर तूं कोर्टान वच तुका मागीर जजा कडसून सुटचो पडटलो तें म्हणजे कितें आहा ती फायन प्लस तुका इम्प्रिजनमेंट कितें आहा पळय तें वॉट एवर द लॉ सेज. पण हें जावपाची गरज आहा. वी आर लुजींग प्रेशियस लायफ्स इन द स्टेट ऑफ गोवा वेदर इट इज ट्युरिस्ट ऑर लोकल. यू लूक एट बोथ वेज. समटायम्स ट्युरिस्ट ऑल्सो डायज. लोकल्स आर द हायेस्ट विक्टिम्स इन द स्टेट. सो हेचेर विचार करपाची गरज आहा आमी सगल्यांनी एज लॉ मेकर्स एज 40 MLAs ऑफ द असेंब्ली
आनी मुख्यमंत्री म्हणून तेजेर एक कायदो हाडपाची गरज आसा. सप्टेंबरान एसेंब्ली येता. हांव सगळ्यां कडेन मागता तुमी आतां प्रिंट आनी सोशल मिडिया आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आहा हिंगा, तुमी सगळे जाण हो डिमांड घाला, मुख्यमंत्र्या कडेन घाला डिमांड. हांव बरोवन घालतलो. माय लेटर इज गोईंग टू हिम. यू वील सी इट ऑनलायन on my social media page, the letter which I am proposing. Lawyer, so तेका एक हे मेवतलो म्हणजे मुख्यमंत्र्यान कसो करप हो ड्राफ्ट, म्हणजे एक तेजेर अमेंडमेंट हाडपाची गरज आसा एसेंब्लीक, ऑर डायरेक्ट नाजाल्यार एक लॉ येयत जाल्यारूच सगळ्यांक पावतले एक क्लियर मेसेज. आनी एक टोल फ्री नंबरूय दिवपाची गरज आसा. कोण जर तर पियेलो आनी तेणें जर ड्रायव्हर व्हरोंक ना जाल्यार कोणाक आपय ताका जॉबूय मेवलो, व्हरोन पावयलो, ताका 500,000 रुपया त्या भुरग्याक मेवले पावोवपाक ताका घराक ड्रायव्ह करून येयलो पावयलो. सो अशी कितें एक हें काडची पडटली. दुसरे स्टेटीनी दुसरे कंट्रीनी असो हांव फाटल्या दिसांनी मुंबय गेल्लो. म्हाजो फ्रेंड म्हाका घेवन गेल्लो, तेजी फॅमिली आसली. हांव तुका एग्जाम्पल दिता कितें जालें पळय तें. तो मनीस सोरो पिवंक ना, जर तर आमी एक बियर मारली जाल्यार तो पिवंक ना. तो विस्की ड्रिंकर तो म्हणून आय कॅनॉट ड्रिंक, आय एम ड्रायव्हिंग. द लॉ इज व्हेरी स्ट्रिक्ट इन मुंबय. सो आय एम जस्ट गिवींग यू एन एग्जाम्पल. सो अशी मॅसेज गोंयांतसून वचपाची गरज सो आसा. गोंयांत खंय ना खंय पुलिसांचो भंय कमी जालो सुप्रीम कोर्टान कित्याक पुलिसाचो भयाचो प्रश्नच येना हिंगा. तुमी मिसअंडरस्टँड करतात सगळे. हेका लॉ हाडपाची गरज आसा. तूं लॉ हाड आनी पळय मागीर कोण पियेता तो आनी गाडी चलयता तो कोणूच आसचो ना, एक मनीस मेवचो ना तो. तुम्ही मुंबय वचोन पळया थिंगा कोण पियेताले, तेंकां भिरांत आहा. हांवें तुका आतां एग्जाम्पल दिलो. म्हाजो फ्रेंड पियोंक ना आमचे वांगडा बसलो. ही डिडंट ड्रिंक, ही ओनली हॅड डिनर and he drove us back to the hotel and he went home with his family. So why I am saying this, because they from inside they know that if we get caught we will be in the jail. Simple. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.